एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो हो कूड मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो. आतां हे टेनंट ऑफ द कोम्युनिदाद म्हळ्यार कितें कोम्युनिदाद भाटकार आहलो तो आतां गेलो टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स व्हेरी क्लियर. आनी ते हांगा शेती करतात कसली खाजन शेती करतात. खाजन शेती म्हणटी खंयची मुख्यमंत्र्यान सांगला खाजन शेती आपूण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून. आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरूना ती आनी जे भशेन कोमुनदाद वागता लोटलेची कोमुनदाद वागता ताजेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी थंय टेनंट करूंक सोदता अशें दिसता. कित्याक ही खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ते गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती आनी तांकां उमेद आहा. 95-year-old farmer is there here. So it is something which is heritage. This becomes our agricultural heritage and we have to keep it alive. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from locally has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना. तांचे कडेन कृषी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय. आनी तोच मेळटलो केन्ना जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना. सो क्लियर कट टेनन्सीच्यो ह्यो ज्यो इश्यू आहा आज आमी लेटर बरयतात रेव्हेन्यू मिनिस्टराक मुख्यमंत्र्याकूय बी आनी हांवें एसेंब्लीन इश्यू रेज करतलो आनी वी वील वॉन्ट जस्टीस इमिजिएटली. नाजाल्यार हातून वेस्टेड इंटरेस्ट आहा असो दिसता कोण तरी भायल्यान येवन तांचो जागो खावंक सोदता. इट लुक्स लायक अ व्हेरी क्लियर लँड ग्रॅब in motion set by somebody who does not own the property. Tenants are now deemed owners. Very clear. हांवूय भाटकार. I come from a भाटकार family. पूण जे टेनंटांक आमचे जे टेनंट आशिल्ले ते आज डीम्ड ओनर जाल्या आनी थंय कांय ऑप्शन ना. कसेल त्याची जमीन ते कसतात इतले वर्सां तांची जनरेशन्स कसतात. Therefore they become deemed owners. There is nothing else to it. And it has to be clearly set in the law. आनी तांकां प्रोटेक्शनूय मेळपाक जाय. शेत रोवपी शेतकार तर त्यो पळय टेनन्सी आहा न्ही आमचे शेपाचेर आनी शेमाचेर आहा ते मेले. आमी आतां एप्लिकेशन केल्या आमकां कोमुनिदाद कॉर्पोरेशन दिना ते आमकां टेनंट म्हणून बांदून घेयना. तर ही डिफिकल्टी आमकां तितून सॉल्व जावपाक जाय. कित्याक कसली स्कीम येता कितें येता ते आमकां मेळना. आज आमी फुलां लेखून लागून झगडटाय आमी झगडटाय. शेत जावं ती कोमुनिदादीची ओनर ते जावं आमी मेळो कितें कोण कितें आमकांय नाय तितून पूण आमी झगडटाय त्या शेता लागून. तर ही टेनन्सी तर आमच्या नांवाची येयली जायत मुखार आमी शेत रोवपा आनी खाजनांतले आमकां उमेद येतली. आजून देखून म्हणटा आमी शेतां कोण न्ही म्हणून ते पासत फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरें काडटा. लास्ट आमगेले ब्रिज इश्यू लागून ते काडले आनी आमी कितले होपान विथ ग्रेट होप्स आमी येयले. आतां तुमचे शेत रोवपा लागले